तुमका सगळ्यांक येवकार पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। गोंय सगळ्या मळाचेर नेटान उदरगत करता। गोंय घटक राज्य दिसा निमतान जाल्ल्या कार्यावळीत उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांचे वक्तव्य। वेंचणुके पयलीं उदरगतीची कामां पुराय जातली, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांची म्हायती। सोरो पिवन गाडी चलोवप्यांचेर खर कारवाय करपाची आमदार दिलायला लोबो हांची मागणी। संरक्षण दळ कर्मचारी मुखेली अनिल चौहान हांचो कार्यकाळ आयज सोंपलो। तांकां मेळ्ळो गार्ड ऑफ ऑनर। आणि पुणेच्या खडकवासला राष्ट्रीय संरक्षण अकादमीत 350 सैनिकांची जाली पासिंग आउट परेड। आणि आता खबरो विस्तारान। 40व्या गोंय घटक राज्य दिसा निमतान आयोजित केल्ली मुखेल कार्यावळ कला अकादमीच्या दीनानाथ मंगेशकर सभाघरांत जाली। पण उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हाजीर आशिल्ले। राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू, मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, केंद्रीय मंत्री आणि उत्तर गोंय हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांचे गोंयचे उदरगती खातीरचे योगदान विसरप शक्य ना अशें ह्या वेळार उलयतना मुखेल सोयरे उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी सांगलें। I fondly recall Sri Manohar Parrikar ji, whose simplicity, integrity and dedication left a lasting mark on Goa's progress. Under his leadership, Goa witnessed significant development in infrastructure, education, governance, while preserving identity. On this occasion, I must also commend the visionary leadership of our Honorable Chief Minister of Goa, Sri Pramod Sawant ji, whose dedication and commitment, as I mentioned earlier, continues to guide Goa. The state has witnessed remarkable strides in infrastructure, education, healthcare, tourism, digital governance. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणाखाला गोंय उदरगतीच्या दिकेन आणि समृद्धतायेच्या वाटेन वाटचाल उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी सुवाळ्यात उलयतना म्हळें। Sri Sawant's unwavering focus on sustainable development and good governance truly reflects the spirit and aspirations of modern Goa. Goa's vibrant democracy and strong community institutions reflect a society that values participation, dialogue, and dignity. On this occasion, we also pay tribute to the countless individuals who shaped Goa's destiny. गोंय साधन सुविधेच्या, संपर्काच्या, पर्यटनाच्या, शिक्षणाच्या, डिजिटल प्रशासनाच्या, भलायकेच्या आणि गुंतवणुकीच्या मळार नेटान उदरगत करीत आसा अशें गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी घटक राज्य दीस सुवाळ्यात उलयतना सांगलें। And tourism potential, but also in the strength of its human capital, innovation, entrepreneurship, knowledge economy, and environmental stewardship. Our youth are central to this journey. They are talented, ambitious, and capable of leading Goa into a new era of opportunity and excellence. केंद्राचे मजतीन गोंयच्या दरेक कोनशांची उदरगत नेटान जायत आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी घटक राज्य दीस सुवाळ्यात उलयतना सांगलें। ह्या गोंय घटक राज्य करपाक जरी 40 वर्सां आज पुराय जाली आसत जाल्यार खऱ्या अर्थाचो विकास जो आमी जो पळयता आसतले फाटल्या 12 वर्सांच्या विकासाच्या कार्यकाळात जे आमी म्हणटा डबल इंजिनच्या सरकारात व्हड मोठ्या प्रमाणात विकास हो गोंयांत आमी करपाक शकले। आणि वो विकास जर तुम्ही पळयतले आसत पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत असलेले नॅशनल हायवे आसतले, टुरिझम क्षेत्रात आसतलो, हेल्थ सेक्टरात आसतलो, एड्युकेशन सेक्टरात आसतलो, खंयच्याय मळाचेर तुम्ही काढून पळयात अशा विविध प्रकल्प आम्ही सातत्यात तुमच्या मुखार दवरल्या।
आणि हे प्रकल्प आमकां मानाधीश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या आशिर्वादानूच गोंयाक मेळ्ळा जाता. म्हणजे आमी म्हणटाले की गोंयांतलें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जाच्या बद्दल आमी केन्ना विचारूय करूं नासले, इतकें बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां मेळ्ळें. म्हणजे आग्वाद जेल म्युझियम आमी सातत्यान म्हणटा जो मोडकळीक पडलो, इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट जो केंद्र सरकारा खातीर आमकां मेळ्ळो. तो आज आग्वाद जेल म्युझियम म्हणून आमी सगळे जाण पळयता. आयुष हॉस्पिटल जे धारगळे हांगासर आसा ते सातत्यान गोवा मेडिकल कॉलेजीत जर 2000 पेशंट येता आसत जाल्यार आयुष हॉस्पिटल म्हणजे ज्या जाग्याचेर 1000च्या पेक्षा चड पेशंट आज ट्रिटमेंट घेता. घटक राज्य दिसा निमतान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी गोंयकारांक परबी भेटयल्या. गोंय फकत संस्कृतीक दायज आनी येवकारा खातीरच न्हय तर आतां गोंय शिक्षण, तंत्रगिन्यान, स्टार्टअप्स आनी शाश्वत उदरगती खातीर गोंयची वळख निर्माण जाता अशें राष्ट्रपतींनी आपल्या संदेशांत म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लेगीत गोंय घटक राज्य दिसा निमतान परबी भेटयली. विकसीत भारताच्या निर्मणेंत गोंयच्या उदरगतीचो व्हड वांटो आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी दिल्ल्या संदेशांत म्हळां. सैमीक सौंदर्य, खाशेले सांस्कृतीक दायज आनी गिरेस्त इतिहास आशिल्लें गोंय आयज घटक राज्य दीस मनयता अशें लोकसभेचे विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हांणी घटक राज्य दिसा निमतान दिल्ल्या परबे भेटयतना सांगलें. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी पुराय संवसारांत रावपी गोंयकारांक घटक राज्य दिसा निमतान परबी भेटयल्या. उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन गोंय घटक राज्य दिसाच्या कार्यावळींत मुखेलपणान हाजीर रावले हाचे खातीर पुराय गोंय हांचे उपकारी आसात अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी घटक राज्य दिसाच्या कार्यावळी उपरांत खबराकारां कडेन उलयतना सांगलें. 40th स्टेट टू टेक इट, मैं सभी गोवा वासियों को जो गोवा में है और पूरे ग्लोबली जो है जितने सारे भारत भर है उन सभी को स्टेट टू टेक की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ. आज के इस अवसर पे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और बाकी नेशनल लीडर्स ने सभी स्टेट टू टेक के हमें विशेष दी, गोवा के सभी लोगों को विशेष दिया, उसके अभिनंदन खुद करके वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन जी हमारे इन्विटेशन पे जो गोवा में आए और आज के फंक्शन में पार्टिसिपेट हो गए हैं. रिगार्डिंग टू शो द सक्सेस स्टोरी ऑफ द गोवा सिंस फ्रॉम द लिबरेशन टू टिल डेट गोवा में किस तरह का डेवलपमेंट हुआ वो हमने दिखाया. हमारे लिए गर्व की बात है. गोंयांत उदरगतीची कामां वेंचणुकेच्या पयलीं वेगान पुराय करतले अशें केंद्रीय नविनीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी मुखेलमंत्र्या वांगडा जाल्ल्या आमदारांच्या बसके उपरांत खबराकारां कडेन उलयतना सांगलें. भारतीय जनता पार्टीच्या कॉक्रोच जनता पार्टीच्या प्रभावा विशीं विचारिल्ल्या प्रश्नाचेर जाप दितना केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी सोशल मिडियाच्या जोराचेर वेंचणूक जिखप शक्य ना, देशा खातीर प्रत्यक्ष काम करचें पडटा अशें तांणी मुखार सांगलें. आढावा घेतला न्ही बिकॉज इलेक्शन हे आसात पण कामां जी काही इनकम्प्लीट आहा ते बेगिना बेगीन पूर्ण करप. सगळे MLAची बैठक जी रुटीन जाताली 3 म्हयन्यांनी एकदां ती आज बैठक मेन आशिल्लें. त्या बरोबर विकास आनी जे काही सेंट्रलाचे कार्यक्रम आसात त्याच बरोबर गोंयचे काही हे आसात गोंयच्या बाबतींत जे कितें फुडें करपाक त्या संदर्भात डेव्हलपमेंटाचेच विशय न्ही. सगळ्यात बेगीन कामां कोणाची कितें मतदारसंघाचें जें कितें आनी कितें करूं जाय इलेक्शन पर्यंत ताजो एक आढावा घेवन ते बेगीन कामां सोंपप हो मेन विशय. सोशल मिडियाचेर पार्टी जाली म्हणून ती प्रत्यक्षान लोकांक ताजो उपयोग पडटलो अशें ना न्ही. प्रत्यक्षान येवं जाय. आज ज्यो पार्टी आसात ज्यो काम करतात समाजाचे देशाचें काम करतात त्यो प्रत्यक्ष उबे आसात, कार्यकर्त्याच्या आदाराचेर उबे आसात, सोशल मिडियाचेर ना. गोंयांत पर्यटक सोरो पिवन गाडयो चलयतात जाका लागून अपघाताचें प्रमाण वाडलां अशें शिवोलेचे आमदार दिलायला लोबो हांणी हुस्को उक्तायत सांगलें. हालींच शिवोले जाल्ल्या एका अपघातांत एका तरणाट्याक मरण आयिल्लें. अशा पर्यटकांचेर कारवाय करची अशी मागणी तांणी केल्या. Rent a car. See, it's so sad की रेंट कार आमी बिजनस म्हणून करतात पूण कार दिनात तांकां एक हर्सवॅन दितात बिकॉज दीस ट्युरिस्ट आर ऑल ड्रंक आनी आमचो यूथ आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो आमचो दांड्या वयलो आमकां यू नो ही हॅज एक्सपायर्ड एंड द अदर वन इज व्हेरी सिरियस. I think there should be strict implementation of really rules that the one whoever is drinking traffic पुलिसांनी जाल्यार हेजेर सारकेच रेंट कार जेन्ना आहात ते ट्युरिस्टांक अल्कोहॉल हे
चॅक करून स्पेशली आमचे ट्रॅफिक सारखे पळोवंक जायना. स्क्रॅप म्हणल्यार इतले अनएम्प्लॉयमेंटूय वाडटले. ते जे कोण हांवूच एक कार घेता आनी रेंट कार पळय दिता. आमचो एक फॅमिली जी येता तेजेर. बट दॅट डज नॉट मीन दॅट दीस ट्युरिस्ट कॅन कम हियर गेट ड्रंक एंड ड्रायव. फाल्यां तूं रस्त्यार आहा तूं नाच जातलो. आता खबरापत्रात घेऊया एक ल्हानसो विसव. महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है। मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. एसोचेम गोय कावन्सिलान काल पणजे मासीक पाळींतले भलायकी आनी नितळसाण ह्या विशयाचेर जागृताय करपा हेतान शिखर परिशद घडोवन हाडली. ह्या कार्यावळीक एसोचेम गोय परिशदेच्यो बायल सशक्तीकरण समितीच्यो अध्यक्ष भक्ती धेंपो, आदिवासी कल्याण, भौशीक तक्रार आनी जिपार्डाची सचिव एस चेष्टा यादव, IAS मुखेल सोयरी म्हण हाजीर आशिल्ल्यो. सर्वोच्च न्यायालयान मासीक पाळींतली भलायकी हो मुळावो अधिकार जावन आसा आनी ह्या अधिकारा खातीर जी नेमावळ घडयल्या तिचें पालन खरसाणेन जावप गरजेचें आसा अशें भक्ती धेंपो हांणी शिखर परिशदेंत उलयतना सांगलें. एका म्हत्वाच्या घडामोडीन फुडारांतल्यो विधानसभा वेंचणुको मतीन दवरून गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पदाचेर गिरीश चोडणकर हांची नियुक्ती जाल्या. आमदार कार्लोस परेरा, आमदार एल्टन डिकोस्ता आनी M.K. शेख हांची कार्यकारी अध्यक्ष पदाचेर नियुक्ती केल्या. खजिनदार म्हण दत्ता नायक, प्रचार मुखेली म्हण युरी आलेमाव आनी जाहीरनामो अध्यक्ष म्हण खासदार विरियाटो फर्नांडीस जाल्यार आदले खासदार फ्रांसीस हांची समन्वयक अध्यक्ष म्हण नियुक्ती केल्या. फाटल्या कितलेशेच म्हयने काँग्रेस पक्षान अध्यक्षपदाच्या विशया वयल्यान चाली आशिल्लो बोवाळ आतां थोडोसो थारला. पस्तीस वर्साच्या उपरांत दूरदर्शनाच्या सेवेंतल्या काल 5 कर्मचारी निवृत्त जाले. EDE
यशवंत काळभोर, कार्यक्रम निर्माते राजेंद्र फडते, वडील तंत्रज्ञ नहीम शेख, SEA बेबी जॉन आणि तंत्रज्ञ अनिल माळी हांचो दूरदर्शनाचो सेवा कार्यकाळ सोंपिल्ल्यान निरोप समारंभाची कार्यावळ आयोजीत केली। ह्या कार्यावळीत दूरदर्शनचे उपमहासंचालक संदीप श्रीवास्तव, खबर विभागाचे उपसंचालक शशीन राय आणि दूरदर्शनचे अधिकारी विमलन हाजीर आशिल्ले। कार्यावळ निर्माते राजेंद्र फडते हांणी ह्या वेळार दूरदर्शनाच्या अणभवा विशीं आपलें उलोवप केलें। म्यानमारचे राष्ट्रपती उमिन आम नांग हे आज 5 दिसांच्या भारत भोंवडेर नवी दिल्लींत पावले। केंद्रीय विदेश वेव्हार राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंग हांणी तांकां विमानतळाचेर येवकार दिलो। हाचे पयलीं म्यानमारचे राष्ट्रपतींनी भेट दिवन महाबोधी देवळांत पुजा अर्चना केली। ताचे सयत तांच्या मंत्रिमंडळाचे हेर मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी आणि व्यावसायिक फुडारी हांचो आस्पाव आशिल्ले उच्च पांवड्यावेले शिष्टमंडळ हाजीर आशिल्ले। म्यानमारचे राष्ट्रपती उमिन आम यांग हांणी राष्ट्राध्यक्ष म्हूण पयलींच ही तांची भारत भेट। दोन्ही देशांमदले इतिहासीक आणि सांस्कृतीक संबंद अदीक घटमूट करपा फाटीं सोमारा ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे बरोबर भेट घेवन चर्चा करतले। उपरांत मंगळारा म्यानमारचे राष्ट्रपती व्यावसायिक आणि उद्योगीक चर्चा खातीर मुंबय वतले। दर्या सुरक्षा संदर्भात भारताचे राष्ट्र सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल हांणी काल मॉस्कोत रशियाचे दर्या मंडळाचे अध्यक्ष निकोलाय पात्रुशोव हांची भेट घेतली। नोव्हेंबर 2025 पात्रुशोव नवी दिल्लींत भेटेर आयिल्ले तेन्ना जाल्ल्या प्रस्तावांच्या संदर्भात ही बसका आशिल्ली। दर्याची जोडणी, बोटींची बांदणी आणि संरक्षण सहकार्य ह्या विशयाचेर ह्या बसकेन खोलायेन चर्चा जाली। ओडिशा राज्यांत मतदार याद्यांची खर तपासणी म्हळ्यारूच SIR सुरू जाला। बूथ पातळेवेले BLO दर एका घरा वचून SIRचे फॉर्म वांट्टले आणि मतदारां मदीं जागृताय घडोवन हाडपाचें काम करतले। SIR खातीर रेवेचेर कोरीव काम करपी सुदर्शन पटनायक हाणें SIR प्रक्रिये विशीं रेवेच्या कलाकृतींतल्यान जागृताय घडयल्या। ताणें तयार केल्ल्या ह्या कलाकृतीची राज्याचे मुखेल वेंचणूक आयुक्त RS गोपालन हांणी तुस्त केल्या। BLOs will be visiting house to house. They will be also available in the booth in the evening 3 to 5. Their job is actually to distribute the enumeration form to all the voters in the 2025 roll, get it filled up and collect it back. The forms are collected back. The draft roll will be published on 5th July. Then we will invite claims and objections. The last date for filing claims and objections is 4th August. संरक्षण दळ कर्मचारी मुखेली अनिल चौहान हांकां दिल्लीच्या साउथ ब्लॉकान आयज गार्ड ऑफ ऑनर दिलो। ह्या देशाचे मुखेल सैन्य अधिकारी म्हूण तांच्या कार्यकाळाचो समारोप सुवाळो आशिल्लो। 24 सप्टेंबर 2025 केंद्रीय मंत्रिमंडळान तांची ह्या पदाचेर नेमणूक केल्ली। 30 मे 2026 मेरेन तांचो हो कार्यकाळ आशिल्लो। 1971 भारतीय सैन्य दळान कमिशन प्राप्त करपी जनरल अनिल चौहान हांची सेवा 4 दशकां केल्ली। पुण्याच्या खडकवासला राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमीत आयज 150वी पासिंग आउट परेड जाली। ह्या पासिंग आउट परेडीक सैन्य दळ मुखेली जनरल उपेंद्र द्विवेदी हाजीर आशिल्ले। तांणी ह्या परेडीची सलामी घेतली। ते ह्या परेडीत पळोवणी अधिकारी म्हूण हाजीर आशिल्ले। ह्या परेडीक 355 कॅडेट सशस्त्र दळांत आस्पावीत जाले। As far as Operation Sindoor is concerned, firstly it is still continuing. There is temporary cessation of hostilities. So the Indian Army or all the 3 services are preparing well for Operation Sindoor 2.0 if it takes place. Presently, we are looking at enhancing our synergy within the 3 services. We are looking at equipping ourselves for the next warfare. As I have told you, the next warfare will not be limited to the land, maritime and air alone. The new entries, that is the space, cyber and cognitive warfare, will play a very important role. नौदळाचे नवे उपमुखेली म्हण वायस ॲडमिरल अजय कोचर हांणी पद स्वीकारला। पुण्यातल्या राष्ट्रीय संरक्षण अकादमीत शिकिल्ल्या कोचर हांणी 1988 वर्सा नौदळाची सेवा स्वीकारली।
गनरी आनी मिसायल सिस्टमांत तांची कुशळटाय आसा. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे. पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ टीटी नेशनल पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. विसव उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. काश्मीर पंजाकोट सेक्टरांत सुरक्षा दळाच्या जवानांनी सुरू केल्ल्या सोद अभियानाचो आयज 8वो दीस. गंभीर मुगलान आनी डोर्निमल जंगलांतल्या भागांनी ही सोद अभियान सुरू आसा. हातूंत भारतीय सैन्य दळ, जम्मू काश्मीर पुलीस आनी CRPFचे जवानांनी वांटो घेतला. ह्या रानांत आतंकवादी लिपून बशिल्ल्याची खबर मेळ्ळ्या उपरांत ही सोद मोहीम सुरू जाल्या. कर्नाटकचे आदले मुखेलमंत्री सिद्धरामय्या हांणी राजीनामो दिल्या उपरांत राज्यपालान पुराय मंत्रिमंडळ बरखास्त केला. हाका लागून नव्या सरकार स्थापनेचो मार्ग पुरायपणान उक्तो जाला. आता नवे मुखेलमंत्री आनी नव्या मंत्रिमंडळाची स्थापणूक जातली ताच्या पयलीं आयज काँग्रेस विधिमंडळाची बसका जाता, जातून नवे मुखेलमंत्री पदाच्या नावाची औपचारीक नावाची घोशणा जातली. ह्या बसकेचे मुखेलपण सिद्धरामय्या करतात. इतल्या मजगतीं ह्या बसकेंत सिद्धरामय्या हांचें नाव घोशीत डी शिवकुमार हांचें नाव घोशीत जावपाची शक्यताय उक्तायल्या. सिद्धरामय्या आनी डी शिवकुमार हांची पक्ष श्रेष्ठी बरोबर हाचे पयलींच बसका जाल्या. बिहारच्यो आदल्यो मुखेलमंत्री रबडी देवी हांकां परत एक फावट सरकारी घर सोडपाची नोटीस सरकारान जारी केल्या. त्यो पटनाच्या 10 सेक्युलर रोड हांगासरल्या सरकारी घरांत रावतात. तांच्या खातीर नवें घर सरकारान तयार केलां. नेमा प्रमाण तांकां हें घर सोडपाचे आदेश दिल्यात. बिहार विधानसभेचे अध्यक्ष प्रेम कुमार हांणी अशें सांगलां. सरकार ने नियम बनाया है और सबको नियम का पालन करना चाहिए और खास जनप्रतिनिधि तो निश्चित तौर पर सरकार की नीति के तहत हर मानवी को चलना चाहिए ताकि जो उसके मैंने जो उसके कैटेगरी में आते हैं मतलब उनको रहना चाहिए जाकर के. तो पहले जब थे तो सरकार में से तो नहीं रहे थे, उसके बाद भी रह रही थी. तो सरकार का नियम के आलोक में हो रहा है तो सरकार को सहयोग करना चाहिए. हवामान खात्यान 1 आनी 2 जूनाक पुराय गोंया खातीर येलो अलर्ट जारी केला. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत कांय ठिकाणांचेर जगलकाट सयत पावस पडपाची तेच प्रमाण वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारे व्हांवपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34.8 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 28.4 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला.
आणि आता खबरो सोपोवच्या आदी परत एक फावट मुखेल खबरो. गोय सगळ्या मदत करता. गोय घटक राज्य दिसा निमतान जाल्ल्या कार्यावळीत उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांचे वक्तव्य. वेंचणुके पयलीं उदरगतीची कामां पुराय जातली. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांचे वक्तव्य. सोरो पिवन गाडी चलोवप्यांचेर खर कारवाय करपाची आमदार दिलायला लोबो हांची मागणी. संरक्षण दळ कर्मचारी मुखेली अनिल चौहान हांचो कार्यकाळ आज सोंपलो. दिलो गार्ड ऑफ ऑनर. आणि पुणेच्या खडकवासला राष्ट्रीय संरक्षण अकादमीत 350 सैनिकांची जाली पासिंग आउट परेड. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. आणि आता हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.